मोगाच्या भावांनो आणि भयणींनो, जेजूच्या येण्याक तयार केल्ल्यांत दोग जावन प्रमुख व्यक्ती, एकलो नव्या सोल्ल्यान आनी एकलो पोरन्या सोल्ल्यान. नव्या सोल्ल्यांत सुमयाची वाट तयार केल्लो जावन आसा स्नानदातार जुवांव, आनी पोरन्या सोल्ल्यांत ह्या जुवांव बाप्तिस्ताकच एलिया प्रवादी लागीं ताका तुलन केलां. म्हळ्यार एलिया प्रवादी जावन आसा पोरन्या सोल्ल्यांत सुमयाची वाट तयार केल्लो. आनी हांचे दोगांयचे मिसांव जावन आशिल्लें दोडतें मिसांव. एक जावन आशिल्लें तांचें जिवन जावन आशिल्लें शेगुणी बरीत मागण्या जिवन, आनी दुसरें जावन आशिल्लें जें तांणी तांच्या जिवनांत अणभवसिल्लें तें मिसां वावरप मरीपात देवाच्या उतराची परगटणी तांणी केल्ली. आनी ह्या आमच्या आधुनीक काळार स्नानदातार जुवांव आनी पोरन्या सोल्ल्याच्या एलिया प्रवादी बरी जियेल्लो एकलो व्यक्ती जावन आसा ब्रेजिलाचो आर्चबिस्प डॉम हेल्डर कॅमेरा. तो येसपटी 1929 तो अंतरलो. आनी ब्रेजिलाचो आर्चबिस्प जावन ताणें 12 वर्सां तो वावुरलो. 1960 वर्सां तावन 1980 म्हणसर तो ब्रेजिलांत आर्चबिस्प जावन आसलो. आनी ह्या काळार सगळें ब्रेजिलीस मिलिटरीच्या अधीनाखाल आसलें. आनी ही मिलिटरी बलात्कारान लोकांक दाबाव घालन, दोगदून, कोसटून, दुबळ्यांक जिवेशी मारन, तांचेर जुलूम चलोवन आनी तांचे सगळी भुमी ते भितर घालन ते अधिकार चलयताले. हर एका दिसा म्हणले बरी तांणी दुबळ्यांक जिवेशी मारचें, ह्या जुलूम चलोवची हें सामान्य जाल्लें. आनी हाच्या विरोध पेंकाड बांदलें जावन आसा तोच आर्चबिस्प डॉम हेल्डर कॅमेरा. तुमी गुगला वचून ताचे विशयी चड जाणां जावयेत. आनी हो आर्चबिस्प जाल्या उपरांत दुबळ्यां खातीर तो वावुरलो. देखून ताका आजुनी आपयतात द आर्चबिशप ऑफ द पुअर, ह्या स्लम बिशप म्हणटात. कित्याक म्हळ्यार दुबळ्या लोकां मदें स्लमांनी वचून तो वावुरलो जावन आसा. आनी ह्या मिलिटरीच्या विरोध ताणें पेंकाड बांदिल्लें. ताणें 2 मेटां फाटीं काडलीं. हाचें हें शेगुणी जिनी आनी हाचें गुडसूल पळोवन तो म्हणालो, नो नो नो, यू आर नॉट द मॅन आय वॉन्ट टू किल. गॉड वील नेवर फॉरगिव मी फॉर दॅट. आय डोंट वॉन्ट टू किल यू, आय डोंट वॉन्ट टू किल यू म्हणालो. फाटल्या पांयांनी तो धांवलो. असलो मनीस ताका जिवेशी मारूंक आयिल्लो, ताचें जिवन पळोवन तो धांवलो. मोगाचेनो, एकल्याची सादी जिणी कशी आनी एकल्याक कन्वर्टर करूंक शकता. आनी हेंच जिणी जावन आशिल्ली प्रवादी एलियाची. प्रवादी एलिया पोरन्या सोल्ल्यांत ताच्या जिवनांत 2 पर्वत आमी पळयता. पयलो पर्वत जावन आशिल्लो तो कार्मेल दोंगर आनी दुसरो पर्वत जावन आशिल्लो होरेब पर्वत. एक देवाच्या शब्दाच्या उतराच्या परगटणेचो तो पर्वत आनी एक जावन आशिल्लो मागण्याचो ध्यानाचो तो पर्वत. हे दोनी पर्वताच्या जिवनांत एलिया जियेल्लो. पयल्या सुवातेर तुमी जाणात इस्रायलीचो लोक देवातावन पयस गेल्लो. हे राय आनी पुरा लोकांचेर, दुबळ्या तें जुलूम चलयतले. सबार लोक बाल प्रवाद्या फाटल्यान गेल्लो. 3.5 वर्सां दुकोळ आयलो त्या गांवांत. आनी तेन्ना देवान आपूण नीज देव म्हणून तांकां पासारूंक
ताणें एलिया प्रवाद्याक धाडलो. एलिया प्रवाद्यान सगळ्या बाल प्रवाद्यांक कार्मेल दोंगरार एकठांय केलें. तांकां सांगलें, तुमी पाड्याक मारा आनी तुमच्या देवादय मागया. कोण पळय उजो हाडटा सर्गातावणू आनी ही बली बसपिता तो जावन आसा खरो देव. बाल प्रवादी जमले लागीं 400 450 आनी सकाळीं तान 2 परां म्हणसर ते मागोवंक लागले. कितेंच जावंक ना. 2 परां उपरांत एलियान सगळ्या लोकांक सांगात हाडले आनी सगळ्यांच्या नांवान ताणें देवाक खऱ्या देवाक उलो मारलो. तक्षणाच उजो आयलो आनी ती बली भस्म जाली. सगळ्यांक कळीत जालें नीज देव जावन आसा एलियासो, म्हळ्यार यावे जावन आसा नीज देव. आनी त्या उपरांत शिरंदरीचो पावस आयलो, दुकोळ पयस जालो. पूण जेजेबेल राणी जिणें त्या ह्या बाल देवांची पुजा इस्रायलांत हाडिल्ली, तिणें सैनाक धाडलें एलिया प्रवाद्याक दिवशी मारूंक. आनी एलिया प्रवादी देवान दिल्ल्या त्या जेवणान 40 दीस 40 राती तो सोल्लो खंय खोरे पर्वताक. आनी थंय देव ताका दिश्टीक पडलो, ताचे लागीं उलय लागलो इन ए स्टील स्मॉल वॉयस एट द माउथ ऑफ द केव. थंय एका ल्हान ताळ्या मुखांत्र देव ताचे कडेन उलयलो. तितलो लागशिल्लो संबंद जावन आशिल्लो एलिया प्रवादीचो देवा लागीं. आनी ताका ताणें खऱ्या कुरपेन ताका भरलें, धैर्यान ताका भरलें आनी ताचें मिसांव ताणें मुंदारून व्हेलें. मोगाचें न्हू, एलिया प्रवादी डॉम हेल्डर कॅमेरा बरीच जावन आशिल्लो. आनी हेंच जिवन आमी पळयता आयच्या वांजेलांत सांगल्या प्रकार त्यास स्नान दातार जुवांवचें. सबार पोटी तुमी हो स्नान दातार जुवांवच्या विशयांत आयकलां. पयलें जावन आशिल्लें तो मागण्याचो मनीस. आरण्यांत प्राजीत मागणें ध्यान वरेसांव म्हणले बरी ताणें जियेल्लें. सादी ताची जिवनी. अरण्यांत मांस आनी फुडें खावंक ना ताणें. बगार देंपें या मोव थंय तावन कितें रानांत मेळटा तें ताणें केलें. सादी जिणी तो जियेलो. आनी उपरांत देवाची शुभ वार्ता परगट ताणें केली. ताणें सगळ्यांनी सांगलें, आदल्या आयतारा तुमी आयकलें, सोमयाची वाट नीट करा. सोमयाच्या येण्याक तुमची वाट तुमी तयार करा. सगळे पर्वत समतट्ट जावं दी, हर एक फालकें बरोवन दी म्हणून ताणें सक्कड लोकांक सांगलें. हजारांनी लोक ताजे ससीन आयलो. आमी कितें करी जाय? तेन्ना तो म्हणालो, कोणा कडेन 2 दोगले आसात, म्हळ्यार कोण ग्रेस्त आसा तांतलो एक दोगलो तो हेरांक कश्टांत आसल्यान दिवं दी. म्हळ्यार तुमकां देवान दिल्ल्यांतलें इल्लेंपणी तुमी हेरां कडेन वांटून दिया. उपरांत तो म्हणालो, कोण कांक जेवंक आसा तांतलें इल्लें तुमी हेरां कडेन वांटून घेया. सुंकाकार आयले. सुंकाकारांक तो म्हणालो, निश्चय केल्ल्या प्रास चड सूंक वसूल करिनाकात. सोल्जर ताचेर आयले, आमी कितें करी जाय? तेन्ना तो म्हणालो, दुबळ्यांच्या वयर जुलूम करिनाकात, पोट फिर्याद तांचे कडेन मांडिनाकात. तुमकां कितें सांबाळ मेळटा फुडो तुमकां मेळ्ळ्या त्या सांबाळांत तुमी धादोशी जाया. म्हणून अशें देवाची शुभ वार्ता परगट करून देवाची सोमयाच्या येण्याक वाट ताणें तयार केली. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, कशें एलिया प्रवाद्यान स्नान दातार जुवावन, तशेंच डॉम हेल्डर कॅमेरा हांणी सोमयाच्या येण्याक वाट तयार केली. शेगुनी बरीत मागण्या जिवनांत, तशेंच शुभ वार्ताच्या देवाच्या उतराच्या परगटणे मरिफात. तर आमी, तूं आनी हांव, आमी सोमयाच्या येण्याच्या काळार आसांव. आमकांय होच संदेश आज आयची वाचपां आमकां दितात. आमी आमकांच आमी तयार करया. ह्या वेळ काळार इल्लें चड मागणें आमी करया. तशेंच शेगुणी जिणी आमी जियेवया. साध्य जाल्यार
केदळ आमकां साथ दी पळय ते दाळा देवाचें उतर आमी वाचया, त्या उतरा प्रमाणे जियेया आनी हेरां लागीं आमी तें वांटून घेवया. ह्या आमच्या आमची बरी जिणी जियेल्ली पळोवन हेरांक खंडीत जावन आमच्या बऱ्या जिणेंत जावन प्रेरण मेळटलें. तर हेंच भाग तो स्वामी जेजू क्रिस्त आमकां फावो करून दी. आमेन. 2026 वर्सा 2 जुबल्यो आमी संभ्रमता. कार्मेलीत मिस्तेक कुर्सासो सांजवांव सांत म्हूण पासारून 300 वर्सां सोंपतात. तशेंच होवी सभेचो दोतोर म्हूण पासारून 100 वर्सां सोंपतात. हे विशय मतीन दवरून कार्मेल प्रेरण, कार्मेल लायट, कार्मेल दियाना कोंकणी, कन्नडा, इंग्लीश भाशेंत 3 डायरी आमी तयार केल्यात. ह्या डायरेन कितें आसा? सकट मागणी, नोवेना, हर एका दिसाची वाचपां, किर्तनां, नियाळ, सांताची जिणी, तशेंच कुर्सासो सांजवांव हाचे विशीं माहिती. कुटुंबान शेजारा संभ्रम चलता आसतना ही बायबल डायरी इनाम वा काणीक जावन दिया. हर एक दीस ती बायबल डायरी वाचता आसतना तुमचो ती उडास दवरतली. मंगळूर, उडुपी, कारवार गोंयां, मैसूर, बँगलोर, मुंबयच्या प्रमुख जाग्यांनी ह्यो बायबल डायरी तुमकां मेळटात. आजच तुमची प्रती घेया आनी नवें वर्स देवाच्या उतराच्या उजवाडान सुरवात करया.